सेक्रेटरी साई शारोस्कर. तर आयच्या पत्रकार परिशदेचो विषय आसा गोंयचे कोविड सिच्युएशन. आमी पळयता की जेन्ना गोंयान फर्स्ट आणि सेकंड वेव जेन्ना आयली जवळपास 3,500 लोक गोंयान कोविडाक लागून मेले. आणि हे 3,500 लोक जर मेले ते फक्त ह्या सरकाराच्या मिसमॅनेजमेंटाक लागून मेले. ज्या पद्धतीन सरकारान कोविड जेन्ना फर्स्ट आणि सेकंड वेव ज्या पद्धतीन हाताळपाक जाय आशिल्ले ते त्या परिस्थितीन ते हाताळले गेले ना. आणि म्हणून 3,500 लोकांचो मृत्यू जालो. फर्स्ट वेव जेन्ना येऊन गेली तेन्ना सेकंड वेव येवपाची आसा ही वॉर्निंग आसून बसून सरकार त्या टायमार न्हिदून रावलो. जी तयारी करपाक जाय आशिल्ली सेकंड कोविड वेवाक गव्हर्नमेंट आणि सरकारी यंत्रणा आरोग्य यंत्रणा ज्या गतीन कामां लागपाक जाय आशिल्ली ती त्या टायमार लागली ना. आणि एकंदरीत जेन्ना सरकारी हॉस्पिटलांचेर कोविड केसी जेन्ना वाडपाक लागल्यो आणि लोड जेन्ना वाडपाक लागलो सादें ऑक्सिजन पसून हे गोंयकारांक त्या टायमार आमच्या पेशंट्सांक प्रोवायड करपाक शकले ना. आणि अशें करून हांव म्हणीन ते लोक मरचे परस ह्या सरकारान त्या टायमार लोकांक मारून उडयले. अजून ताज्यो आसा. सरकार जर चित्ता आसत कितें तें जाल्लें विसरून गेले म्हणून पूण हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां अजून ह्यो लोकांच्यो यादी ज्यो आसा त्यो ताज्यो आसा. कित्याक गोंयकारांक आपल्या जे लागचे आशिल्ले घरचे जावं फ्रेंड सर्कल जावं किंवा बाकीचे इतर नातेवाईक हेंकां लागच्या लोकांक उगडोवचे पडले. आणि कित्याक काय म्हणल्यार हे एकंदरीत जे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री ज्या टायमार एक कोऑर्डिनेशन जावपाक जाय आशिल्लें कोऑर्डिनेशन जावन काम करपाक जाय आशिल्लें त्या टायमार हे दोगूय आपले सेल्फिश इंट्रस्टा लागून झगडत उरले. आणि हेजो परिणाम असो जालो की शेवटी कोविड मिसमॅनेजमेंट जालो गोंयांत. तेतून आमी पळयले की ह्या दशकांतले आरोग्य क्षेत्रांतले सगळ्यात व्हडले जर स्कॅम जाले आसत जाल्यार हे कोविडा टायमार जाले. ऑक्सिजन सिलिंडरा बाबतींत आमी पळयले की सगळे जे ऑक्सिजन ज्यो कंपनी आशिल्ल्यो तांकां सगळ्यांची कॉन्ट्रॅक्टां काडली आणि फक्त एक कंपनी स्कूप ऑक्सिजनाक हे तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिले. आणि स्कूप ऑक्सिजनाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या कारणान बाकीचे जे कोण डिस्ट्रीब्युटर आशिल्ले तांकां सगळ्यो फॅक्टरी आपले बंद करच्यो पडल्यो. आणि शेवट जो असो जालो की जेन्ना पेशंट्स वाडपाक लागले ऑक्सिजनचो डिमांड वाडलो तेन्ना एकट्याक हे स्कूपाक हे हँडल करपाक जालें ना. जितको डिमांड आसा ताका तो सप्लाय करपाक जालें ना. आणि बाकीच्या कडल्यान मागितले म्हणपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी आपले प्लांट शट डावन केल्ले. सो हो पसून एक व्हडलो घोळ जेणे करून एक ट्रान्सपरंट पद्दतीन जेन्ना हे सगळ्यां कडल्यान हे करून सगळ्यांक इन्वॉल्व करून सगळ्यांक कित्याक हे जे बाकीचे डिस्ट्रीब्युटर आशिल्ले ते बरे पयलींच्यान जीएमसी आणि इतर हॉस्पिटलांक हे तेन्नाच्यान ऑक्सिजन सप्लाय करताले. सो पयशे करपाक स्कॅम करपाक लागून तांकां सगळ्यांची कॉन्ट्रॅक्टां काडली आणि एका कंपनीक दिले आणि थंय ऑक्सिजन स्कॅम केले आणि ताका लागून आमच्या गोंयकारांक तांच्यांनी मारून उडयले. आयव्हरमॅक्टिना बाबतींत पसून आमी पळयता की 22 कोटीचो घोटाळो करपाचो जी इंटेन्शन आशिल्ली ते पसून आमी तेन्ना बोवाळ केलो आणि हे सगळे एक्सपोज करतकीर त्या टायमार 22 कोटीचो घोटाळो जाता जाता उरलो. व्हेंटिलेटर पर्चेसा बाबतींत आमी पळयले 2 लाखाचे व्हेंटिलेटर तेंच्यांनी 8.5 लाख रुपयांक खरेदी केल्ले आसा. म्हळ्यार ज्या जाग्यार जे टोटल बजेट जेन्ना सँक्शन जाल्ले ज्या जाग्यार एक पेशंट 2 लाख म्हणल्यार 8.5 लाख रुपया एक पेशंट जंय खंय वाचता थंय 4 पेशंट वाचतले आशिल्ले. लोकांक शेवटी व्हेंटिलेटर ना म्हणून जीएमसीन मरचें पडलें. सो अशी ही एकंदरीत परिस्थिती ह्यो यादी ताज्यो आसतना आणि हे आमकां खबर आसतना हेल्थ DHSाच्या आतां हेल्थ बुलेटिनात एक वॉर्निंग आयली की आतां ही ओमिक्रॉनाची जी आसा ही 3री लाट येवपाची आसा. अशें आसून बसून आमी आज पळयता की ह्या सरकारान टोटली ही एक वॉर्निंग इग्नोर केल्यो. डिसेंबर जो म्हयनो आशिल्लो म्हाजे कडेन हांगा रिकॉर्ड्स आसा 26 तारखेक
26 डिसेंबर 2021 25 केसी आशिल्ली एक्टिव्ह केसी. 27 तारखेक 67 आशिल्ल्यो, 28 तारखेक त्यो 112 जाल्यो. कित्याक ट्युरिस्टांचेर कांयच रिस्ट्रिक्शन्स नाशिल्ली. इतर राज्यांतल्यान जे ट्युरिस्ट गोंयांत येताले, आमी पळयलें की महाराष्ट्रान कर्नाटकान सारखे कडक निर्बंध लागू केले. तेंच्यांनी न्यू इयर ईव आसतना पसून तेंच्यांनी थंय कर्फ्यू लागू केलो. लोकांचो मुवमेंट रातचो बंद केलो. आणि हांगा कितें काय म्हटल्यार आमी लोकांचे नेटान स्वागत केलें आनी कांयच रिस्ट्रिक्शन्स ना, कोणाची पर्वा ना. 29 तारखेक 170 जाल्यो केसी, 30 तारखेक 261, 31 तारखेक 212 आणि तेच्या उपरांत जो स्पायक जालो 1 तारखेक 310, 2 तारखेक 388, 3 तारखेक 631, 4 तारखेक 592 आणि काल आमी पळयता काल 3145. म्हणल्यार आयची जर रेट पळय पॉझिटिव्हिटी रेट आमी ऑलमोस्ट 40चेर आसा. 40% पॉझिटिव्हिटी रेट आज गोंयांत आसा. म्हाका दिसता ही गोंय अख्ख्या भारतान ही हायेस्ट आसतली. इतकी फास्ट आणि इतकी पॉझिटिव्हिटी रेट खंयच्याच दुसऱ्या राज्यांत भारतान आसली ना. आणि ही परिस्थिती जर अशी आयली आसत, ही परिस्थिती आमच्या सरकारान ओडून हाडलेली आसा. लोकांनी जरी कितकी रिस्ट्रिक्शन पाळपाचो प्रयत्न केलो, स्वता सावरपाचो प्रयत्न केलो, सरकारान कसलेच निर्बंध घालूं ना. आणि आमी पळयता की आतां धूम धडाक्यान गोंयांत न्यू इयराच्यो पार्टी जाल्यो. सनबर्न जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगलेलें, तुमकां पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की ह्या खेपेक सनबर्न गोंयांत जावचें ना. पूण आमी पळयलें की सनबर्न 27, 28, 29 डिसेंबराक हिलटॉप वागातोर ह्या जाग्यार 10 ते 12,000 क्राउड आशिल्लो सनबर्नाक. 28 तारखेक आमी वचून डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कलेक्टरा वचून बार्देजाचे थंय बोवाळ केलो. परमिशन दाखय म्हणून सांगली, जाल्यार परमिशन पसून ह्या सनबर्नाक हेंचे कडेन दिल्लें नाशिल्लें. एक खंयचे तरी आमकां परमिशन दाखयलें, तें परमिशन दिल्लें हिलटॉप. हिलटॉपाक प्रायवेट पार्टी करपाक थंय परमिशन दिल्लें. आतां हिलटॉपान जर प्रायवेट पार्टी करता आसत जाल्यार थंय तिकेट मोठ्या प्रमाणात सनबर्नाच्यो तिकेटींची विक्री जाली. मोठ्या प्रमाणात थंय इल्लिगल कृत्यां थंय घडली. आणि रेव्हेन्यू जनरेशनाच्या नावार जर गव्हर्नमेंट म्हणटा की आमी ट्युरिझम प्रमोट करपाक जाय, रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय, आणि म्हणून जर तुम्ही करता आसत, हो सनबर्ना पासून आयिल्लो रेव्हेन्यू सरकाराच्या तिजोरेन आयलोच ना. कित्याक हिलटॉप जो स्टीव फर्नांडीस ह्या मनशान ह्या सनबर्नाचे थंय परमिशन घेतलेलें आणि तेणे आपूण प्रायवेट पार्टी करता म्हणून परमिशन घेतलेलें. सनबर्नाच्यो तुमकां खबर आसतलें ऑनलायन सगळी टिकेटींची विक्री जाली. पूण जर सरकार म्हणटा आसत रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय, इकॉनॉमी वाडपाक जाय, जाल्यार हेचे पासून 1 रुपयाचो सरकाराक फायदो जावना. हो सगळो आतां कोणाक हेतून फायदो जालो हो सरकार मुख्यमंत्री बरे भशेन सांगपाक शकता. ट्युरिझम मंत्र्या पासून म्हाका दिसता वांटो पावना हेजो, म्हणून तो म्हणपालो की आपणे हेका परमिशन दिवं नाशिल्लें. मुख्यमंत्र्यान कॅटेगरीकल स्टेटमेंट केलं सनबर्न जावपाना, पूण 10-12,000 लोकांक घेवन तांणी सनबर्न केलें. सो ही सगळी जी कारणां आसा, कॅझिनोज आज फुल स्विंग कॅझिनो ऑपरेट जाता. 50% हे फक्त एक नावाक तो फतवा काडला, पूण प्रत्यक्षान जर थंय पळयत जाल्यार जात्रा जाता. कित्याक जे स्टाफ आसा, जे आमचे टॅक्सीकार भाव आसा, जे सेक्युरिटी आसा, ते आमकां सांगता कितें तरी करा, थंय भितर कितें चलना तें पळया. कित्याक तेंकाय तेंचे फॅमिलीचे लायफाचे रिस्क आसा. सो अशा पद्दतीन ह्या सरकारान एकंदरीत सगळी वाट लावन सोडल्या. आणि आज आमी अशा पॉयंटार पावल्या की आज 3,145 आज केसी वाडल्या. 40% आज पॉझिटिव्हिटी रेट आसा. रिस्ट्रिक्शन्स आमी आज पळयता की आज कांयच ना. न्यू तेवटेन नॉर्थ कोस्टल बेल्टा वचून पळय धूम धडाक्यान अजून ते आयजूय पार्टी जाल्ली दिश्टी पडटा. सो रिस्ट्रिक्शन जर कोणा आसत जाल्यार ती फक्त काँग्रेस पक्ष आणि बीजेपी सोडून जे कोण जर आणि कोण जर सध्या इलेक्शन कॅम्पेन करता आसत तेंकां ते वचून आडयता. रोखडेच 5 मिनटां भितर ते फ्लायिंग स्क्वॉड येता. 5 जाणां जाग्यार 6 जाण पसून आसल्यार ते फ्लायिंग स्क्वॉड येता आणि ते आज थंय काँग्रेस पक्ष आणि बाकीचे इतर पक्षांक ते आडोवपाचो आज प्रयत्न करता. पूण काल आमी पळयलें सदानंद शेट तणावडे जो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष, पेडण्या वचून ताणें काल व्हडली सभा घेतली. आज काल आमी रोहन खंवटेक पळयलो पर्वरी 100 लोकांक घेवन काल तो प्रचार करता. तो म्हळ्यार बीजेपी कितेंय केल्यार परवडटा. सो तेन्ना कोविडाचे आनी रिस्ट्रिक्शन तुमकां कांयच लागना. म्हळ्यार म्हाका दिसता की ह्या बाबतींत बीजेपीक स्पेशल एक्सेप्शन्स आसतली.
जेणे करून ते कितेंय करपाक शकता. मुख्यमंत्री आज इतको बेसावलो 13 जानेवारी प्रायम मिनिस्टराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले आणि सगळे राज्यांतले मुख्यमंत्री, सगळे ब्युरोक्रेट्स, हेल्थ सेक्रेटरी, सगळे चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो हेंकां घेवन एक मिटींग जाल्ली व्हिडिओ कॉन्फरन्साद्वारे. आणि तेन्ना हे सगळे जे कितें निर्बंध पाळपा जाय हे सगळे निर्बंध प्रायम मिनिस्टरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक आदेश दिले. पूण आज आमी पळयता आज 16 जानेवारी जाली, कसलेच हेजे आज अंमलबजावणी जाल्ली ना, इम्प्लिमेंटेशन कसलेच हेजे जाल्लें ना. वयल्यान जाल्यार आज बाकी सगळ्यो एक्टिविटीज आज नेटान गोंयान चल्ली. सो आज प्रश्न पडटा हे सगळें जाता आसतना परत ती सेकंड वेवाक जी परिस्थिती आयिल्ली ती परत ह्या सरकाराक लोकांचेर हाडपा जाय काय कितें. आज आमी पळयता गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसीन आज जर खंयचे कोविडाचे एकूच जर हॉस्पिटल जर फंक्शनल आसत ते जीएमसीचे 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक. खंयचोय जर काणकोण जावं पेडण्या जावं जर कोणा पेशंटाक जर एडमीट करपा जाय जाल्यार तेका हाडटा आनी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान जीएमसीन एडमीट करता. सो ज्या टायमार बाकीची इतर हॉस्पिटलाय जेन्ना फंक्शनल आसपा जाय आशिल्ली जावं ते नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जावं साऊथ डिस्ट्रिक्ट जे व्हडले आमचे काँग्रेस गव्हर्मेंटा टायमार बांदलेले हॉस्पिटल जावं फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं किंवा बाकीची इतर प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावं खंयचोय समज एक काणकोण पेशंट आसा ताका जीएमसीन कित्याक येवपा जाय किंवा पेडण्या एक कोणी पेशंट आसा ताका जीएमसीन कित्याक येवन एडमीट जावपा जाय. सो ही जी हॉस्पिटलां आसा म्हाका याद जाता डॉक्टर शेखर साळकारान स्टेटमेंट केल्लो की 40% वयर जर पॉझिटिव्ह केसीस जर जीएमसीन बेड जर ऑक्युपाय जाल्यो जाल्यार आमी इतर हॉस्पिटलां फंक्शनल करता. आज जीएमसीन 300 बेडा पैकी 160 बेड्स आज फूल जाल्ले आसा. सो हांव दोतोर शेखर साळकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करपाक सोदता आनी आरोग्य मंत्र्याक की ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आज 50% आज वयर गेल्ली आसा. 300 बेडा पैकी 160 आज बेड फूल जाल्ले आसा. सो आता तुमी दुसरे हॉस्पिटलां ओपन करतले काय ना. सो हो आज प्रश्न आसा. कित्याक इतर हॉस्पिटलां आज हे चालू करपाची गरज आसा. जे दोतोर आनी आज जीएमसीचो स्टाफ आसा मोर देन 200 डॉक्टर्स अँड स्टाफ हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर कोविड. जवळपास 200 स्टाफ पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा दोतोर इतर स्टाफ धरून. सो जीएमसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान जे डॉक्टर काम करता हेच दोतोर जीएमसीतले वचून थंय काम करता. सो सगळ्याच जर तुम्ही पॉझिटिव्ह पेशंटांक हाडून जर जीएमसीचेर जर लोड वाडोवपाचो आसत इतर हॉस्पिटलांनी ते कितें करतले. सो हो जो जीएमसीचेर जो लोड आयला आनी जीएमसी बींग अ टर्शियरी केअर हॉस्पिटल इतर हॉस्पिटलांचे फाल्यां थंय ट्रिटमेंट जावपा जाय. गोंयांत कितके जे हार्ट पेशंट्स आसतले ते सर्जरीज जावपाच्यो आसतल्यो बाकीचे इलनेस आसतली तांकां थंय ट्रिटमेंट जावपा जाय. नेबरींग आमचे जे स्टेट्स आसा कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा थंयच्यानूय जीएमसी पेशंट्स येता तांकांय थंय ट्रिटमेंट जावपा जाय. सो अशा वेळार जीएमसीचेर इतको हाडून थंय तुमी लोड घातला तेतून अशी जर ती पॉझिटिव्हिटी रेट जर डॉक्टर आनी स्टाफा मदीं पसून जर इतकी वाडपा लागली जाल्यार तुमी फुडलें सिच्युएशन तुमी कशें मॅनेज करतले हो प्रश्न आसा. तेतून आमी पळयलें की जी नोकर भरती जाली नोकर भरती डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान जे पोस्ट आयिल्ले तितून 90% जे कोण स्टाफ आसा हे 70 तालुक्यांतले आणि हे जे 90% लोक जे घेतल्या सफाई कर्मचारी जावं एमटीएस जावं क्लेरिकल स्टाफ जावं हे पोस्ट घेतले. आता तुमकां जेन्ना खबर आसा की जे थर्ड वेव येवपाची आसा आणि थंय दोतोरांची गरज आसा म्हाका आरोग्य मंत्र्याक आणि आरोग्य खात्याक प्रश्न करपाचो आसा तुमी ह्या पोस्टा भितर दोतोरांचे कितके तुमी अपॉइंट केले कितके दोतोरांक अपॉइंट केले. कित्याक हे जर सिच्युएशन आयचे जर मॅनेज करपा जाय कंट्रोल करपा जाय जाल्यार थंय तितक्याच प्रमाणात दोतोरांची गरज आसा. सगळ्यात जर तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स करपा लागून जर तुम्ही तुमचे वोट बँकाक लागून तुम्ही हे जर पोस्ट घेवपा लागले जाल्यार दोतोरांची गरज ना आमकां. आज दोतोरांची हांगा अपॉइंटमेंट जालीच ना कितकेशे वेकन्सी हांगा खाली जाल्ल्यो आसा. जे दोतोर रिटायर जाल्ले आसा ते खाली जाल्ले आसा. जे हांगा मेडिकल ऑफिसर पोस्ट वेकंट आसा तेंची अपॉइंटमेंट जावपा जाय आशिल्ली ते पोस्ट हांगा खाली आसा. वोट बँक पॉलिटिक्स दोळ्या मुखार दवरून जे बारीक जे कोण आसा सफाई कर्मचारी जावं एमटीएस जावं क्लेरिकल स्टाफ जावं
तेंचीच अपॉइंटमेंट जाल्ली आसा. मग हे सिच्युएशन, कोविड सिच्युएशन तुमकां जर टॅकल करपा जाय जाल्यार दोतोर जाय आशिल्ले आज, जे दोतोरांची हांगाच अपॉइंटमेंट जाल्ली ना. सरकारान फाटल्या वेळान एक एफिडेविट फायल केल्ले हायकोर्टात, आणि त्या एफिडेविटान म्हणलेले की 20% वयर जर पॉझिटिव्हिटी रेट वचत जाल्यार आमी निर्बंध लागू करतले, लॉकडाऊन करतले, रिस्ट्रिक्शन हाडटले. 20%. आज आमी 40%. 40% आसून बसून हांगा खंयच निर्बंध घातलेले आमकां दिश्टी पडटा. आणि जे निर्बंध घातल्या हे म्हाका प्रश्न आसा, स्वता हे मुख्यमंत्री फॉलो करता काय ना? मुख्यमंत्री स्वता हे निर्बंध फॉलो करना, एक मास्क घालना. जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक लिबरेशन डे फंक्शना दिसा जेन्ना मुख्यमंत्री प्रायम मिनिस्टरा सायडी बसलेलो तो मास्क घालनासतना बसलेलो. सो खुद्द ह्या राज्याचो जो राजा आसा तो जर हे निर्बंध आनी हे सगळे जर पाळना जाल्यार तूं प्रजे कडल्यान कितें अपेक्षा करता? तुम्ही दुसरी गजाल, तुम्ही पयर एक ऑर्डर काढली आणि सांगले बारीक लोकांक रिलीफ दिवपाक की जे RT-PCR, कन्व्हेन्शनल RT-PCR आणि एंटीजन टेस्टिंग हेजेर तुम्ही कॅपिंग केलं. कन्व्हेन्शनल RT-PCR 500 रुपया आणि एंटीजन 250 रुपया. आज आयची परिस्थिती अशी आसा, हे जे कन्व्हेन्शनल RT-PCR जे तुम्ही 500 रुपया आणि एंटीजन 250 रुपया म्हटला, ही ऑर्डर कितके हॉस्पिटल फॉलो करता? मॅक्झिमम हॉस्पिटल हांव तुमकां नांव घेवन सांगता, मडगांव सावथाक विक्टोर अपोलो हॉस्पिटल जाय, मणिपाल हॉस्पिटल जाय, कितकेशे प्रायव्हेट लॅब्स आसा जे ही कन्व्हेन्शनल पद्धत फॉलो करना. आणि जे कन्व्हेन्शनल RT-PCR हे जे करता हे कोणूच ही ऑर्डर फॉलो करना. कितकेशे आतां आमकां अश्यो केसी आयल्या जे थंय लोक RT-PCR थंय करपा रावता आणि तेन्ना तांकां बील दिता 1400-1700 रुपया तांकां RT-PCR चार्ज करता. सो 1700 रुपया तुम्ही ही ऑर्डर काढल्या कोणाच्या दोळ्यांत उदक लावपाक? सो ही ऑर्डर तुम्ही काढता जाल्यार तुमचें कर्तव्य आशिल्लें की प्रत्येक जो कोण RT-PCR जे हे करता ती तेजे कडल्यान ती फॉलो करून घेवपाची. सो आज म्हाका प्रश्न करपाचो आसा की जी ही हॉस्पिटल्स आसा, जी प्रायव्हेट लॅब्स आसा, जी ही ऑर्डरी प्रमाणे फॉलो करता, तुम्ही यांचे लायसन्स कॅन्सल करतले काय ना? कित्याक लोकांक जर रिलीफ दिवपा लागून तुम्ही जर हे कॅपिंग केला 250 रुपया एंटीजन आणि 500 रुपया कन्व्हेन्शनल RT-PCR, ही ऑर्डर कोणूच फॉलो करना. आणि बारीक मनशाक जर रिलीफ मेळपा जाय आशिल्लो ह्या ऑर्डरींतल्यान बारीक मनशाक रिलीफ मेळटा. RT-PCRाक 1700 रुपया, 2000 रुपया, एंटीजनाक 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया हे असे चार्ज करता. सो हांगा पळोवपी कोण ना. सरकारान आरोग्य हेजेर दोळे धापल्या. कित्याक म्हाका दिसता हो ह्या कोविड हेतून बाकी कडेन स्कॅन करपाक हांकां चान्स ना, ऑक्सिजनाचेर पयशे करपाक चान्स ना, कित्याक अजून पर्यंत ऑक्सिजनाची गरज पडूना. म्हणून हो स्कॅम काय म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटला कडेन तुम्ही टाय अप केला आणि हांगा तुम्ही स्कॅम करता. कित्याक हे कोणेच तरी मॉनिटर करपाक जाय आशिल्लें कोण बाबा फॉलो करता ना करता, हितून कोणूच फॉलो करता. सो आमचो डिमांड आसा की एकंदरीत ही गोंयांत जर कोविड परिस्थिती पळयत जाल्यार ह्या सरकारान योग्य त्या वेळार आतां अलर्ट जावपाची गरज आसा. जी हॉस्पिटलां आज जो सगळो GMCचेर जो लोड आयला हो तुम्ही इतर जी हॉस्पिटलां आसा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जावं फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ही तुम्ही चालू करात. कित्याक लास्ट टायम म्हाका याद जाता कितको तेंप जालो आमचो डिमांड आशिल्लो की सेकंड हँड हॉस्पिटल चालू करा. हे लास्ट मोमेंट पर्यंत करनासतना जेन्ना लोड आयलो, जेन्ना परिस्थिती हाता भायर गेली तेन्ना तांकां हॉस्पिटल चालू करचें पडलें. आज सावथ गोवा बाबतींत तेंच घडपाचें आसा की हांव मागता की ओवरऑल जे सिच्युएशन आसा तें पळयत इमिजिएटली सगळीं हॉस्पिटलां चालू करपाची गरज आसा. कित्याक आज केसी हाता भायर वता आनी शेखर साळकार इज ऑन रिकॉर्ड सेयिंग फुडले येणाऱ्या काळात दिसाक 10,000 ते 15,000 पॉझिटिव्ह केसीस आसतली. मागीर हेका खंय एडमीट करतले? मॉर्टिलिटी रेट जरी 1% सकयल आसत, जे मेल्या ते जर त्यांचे जर हे पळयत, काल एक तिना पैकी एक मेला तो 37 वर्सांचो, एक मेला 44 वर्सांचो आणि एक म्हण एल्डरली मेला. सो अशें म्हणपाक शकना की एल्डरलीच लोक मरता म्हणून. 37 आणि 44 वर्सांचे पसून लोक हितूनच मेल्ले आसा. सो दुसरी गजाल
जे कॅपिंग आसा, जे तुम्ही ऑर्डर काढल्या आणि हेचे कॅपिंग आसा 250 रुपया 500 रुपया, ते तुम्ही पळया की ते सगळे फॉलो करता. प्रायव्हेट लॅब जावं, ही हॉस्पिटल जावं, मणिपाल हॉस्पिटल जावं, अपोलो विक्टर किंवा बाकीची इतर प्रायव्हेट हॉस्पिटल जे कोणूच फॉलो करना, हे तुम्ही पळया की ते फॉलो करता. ना जाल्यार तुम्ही त्यांचे लायसन्स कॅन्सल करता. हांव मागता जना बाबा कडेन तेणे फुडें अख्खे विश्वाक, अख्खे संवसारांक आज पर्यंत कितले महारोग महामारी आयली, पण त्या देशातल्या सरकारांनी, राज्यातल्या सरकारांनी व्यवस्थितपणे ताका तोंड दिवन ती नायनाट केलो तेजो. पण आता ही कोविड-19 ही महामारी लास्ट 2 वर्सांनी अख्ख्या विश्वा आयिल्ली आसा. चायनासान स्टार्ट जाल्ली ती, वेगवेगळ्या देशांतल्यान इंडिया आयली, इंडियेंतल्यान गोंया आयली. पण प्रत्येक देशान आपले पर्यंत ते कंट्रोल केली. डेट पॉझिटिव्ह रेट्स कमी करपाचे प्रयत्न केली, डेथ रेट्स कमी करपाचे प्रयत्न केले. तशेंच आमच्या भारत देशांतल्या बी कितल्याय स्टेटींनी कोविड कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो, सगळे डेथ रेट कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. आमी लास्ट तेणे आतां वरदान पाड वाचलो, तो 2 वर्सांचो पाड वाचलो. 2020 सावन कोविड महामारी जेन्ना एंटर जाला, आज पर्यंत ह्या सरकारान ह्या महामारीक कशें तोंड दिलें तें तुमकां सांगलें आसा. खरें म्हळ्यार एक सरकार कोणालो आसतो तो राज्याचो राखणदार आसता, प्रजेचो राखणदार आसता, सैमाचो राखणदार आसता. प्रजेक तेजे जे अपेक्षा कितें आसता, आमकां बरें सुख समृद्धीन उमेदीन दवरचें अशें. पण हो सरकार दळित सरकार, ताका उतर इतली म्हयने आसात पूण हांव मिडिया मुखार उलोवंक शकना. तुमच्यान एक रस्तो बरो दिवपा जायना, सादें उदक बरें दिवपा जायना, लायट सारकी दिवपा जायना, एज्युकेशन सारकें दिवपा जायना. निदान दरिद्र्या न्हू एटलिस्ट हेल्थाची पण तांकां आरोग्य पण बरें दिया मरे. तुमकां तेंगे मत जाय म्हण तुमकां कळटा. तांकां जिवन दवरा म्हण तुमी, आमकां जिवन दवरल्यार तुमकां ती मत मेळटली न्ही. लास्ट 2 वर्सांक आमच्या गोंयकार भावा भयणींक, आमच्या जाणटेल्यांक आमी कसो करून मारून तुमी पळयला. फर्स्ट इयर तुमकां एका अंदाज नासलो, खबर नासली, कांय कळना. चल तुमी नवे अशे, कित्याक तुमी सरकाराक नवे आसले, तेतून हितून कितें कर्म कळटलें तुमकां, कांय कळपाचेंच ना. तुमी फाटल्यान भितर आयिल्ले. तुमकां राज्य चलोवपाचें केन्ना कितें आसा, तुमचे कडेन कुवत आसली कांय नासली. हां, बेजी डिस्पेन्सरी दोतोर आसलो तो राज्य चलोवंक शकता, थोडे भाड्यां बैला म्हणून राज्य चलोवंक शकता. आनी ताका विजनरी आसपा जाय. गोंय समावेश ताकद आसपा जाय, प्रजे समावेश ताकद आसपा जाय. आपल्याक प्रायोरिटी कितें दिवपा जाय तेणी पळोवपा जाय. आज 2 वर्सांक कोविड टायमार मॅक्झिमम आमकां फंड्स आयिल्लो, क्रोर्सांनी आयिल्लो न्ही, 300 कोटी सुमार आमचें सेलिब्रेशन करपाक. अरे तो समज तुमी फंड्स तुमी ह्या युटिलायज केल्लो हेल्था खातीर जाल्यार तुमकां भरमसाट लोक मतांनी आतां परत तुमकां मेजॉरिटी सरकार हाडपा दिता मेळटालो. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता बीजेपी वाल्यांक, तेंच्या सेंट्रल कमिटी बीजेपी सेंट्रलाक, स्टेट बीजेपी कमिटीक तुमी समज तुमची अक्कल आसा, लज आसला, ह्या पावटी इलेक्शनाक वचनाकात. तुमचे पातकान तुमी सारके बरबटलात. एटलिस्ट 5 वर्सां गॅप वचून दी. 5 वर्स गॅपान तुमकां लोक विसरतले. एटलिस्ट फुडलीं इलेक्शनां तुमी ट्राय करात. कित्याक तुमी प्रत्येक घरांतल्या लोकांक त्रास केल्लो आसा, प्रत्येक क्षेत्रांक. आज खंयचो कडक बरो आसता तुमी सांगात. प्रत्येक कडेन तुमी एक साद्या घरांतल्या गरीब मनशा व्यक्तीक एक सादी बेड दिवपाक शकलो ना, वेंटिलेटर दिवपाक शकलो ना, ऑक्सिजन दिवपाक शकलो ना. आनी स्लोगन कितें 10 वर्सां कितें केलें? समृद्धीची. ही समृद्धीची आनी 5 वर्सां आनी 5 वर्सां दिवपाची आनी मोडी जाय.
चितात आमकां दिसता तुमी बॉब मारतात. लास्ट 2 वर्स जाले आमी एजिटेशन करतात, प्रोटेस्ट करतात, मोर्चा करतात, धरणां, घेरावा, रास्ता रोको. आमच्या सगळ्या युथाक रस्त्यार झगडे आसतना रस्त्यार न्हिदचे पडले, मार खावच पडलो, भितर उडयले, केसी शेकड्यांनी आसात. तरी पर्व करनासतना गोंयचे खातीर गोंयकारांनी झगडटात. कित्याक गोंयकारां एटलिस्ट आरोग्य पण हें बरें दिवं म्हण. पण ह्या दळिद्र्यांक मातशें कळना. आतां आमी चीफ मिनिस्टर सरकाराच्या मंत्र्यांक, मुख्यमंत्र्या मंत्र्याक ह्या दुखोर काय कोण खबर ना कितली मेमोरंडम दिली. तशें आमचें हे आमच्या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बैल काय कोण म्हाका खबर ना कितली मेमोरंडम दिली. तेमी सांगचे तेमी कितें केलें तें. कितें हाडप आमी IAS ऑफिसर म्हण, कितें हाडप IPS ऑफिसर म्हण आमकां काबार करपाक. गोंयाक कोण ना ऑफिसर गोंय सांबाळपाचे. तुमी काकोट ना मरे, काळजा हात घाला मरे. आज तुमी कितल्याशे गोरगांच्या लोकांक बरे बरे आपले प्रिय आसल्या लोकांक मारून उडयले. तुका मातशी काकोट दिसना. हेल्थ मिनिस्टर सांगता आमकां लागून जाल्ला म्हणटा. 11 मे 16 मे आमी आसले बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन लोक तडफडून मेळे. 75 लोक सुमार मेले. आमचे उड्या येवन रडले. आमी काय करूं शकना. तरी आमी आमचे उड्यान ट्राय केली ऑक्सिजन दिवपाचो, पण आमी सगळ्यांक पावोवंक शकना. ह्या परिस्थितीत आमी असो राज चलयला. तरी कसांनी 5 वर्सां जाय म्हणटात. अरे कित्याक तुमकां 5 वर्सां? तुमकां मेळ्ळें मरे लुटपाक, मेळ्ळें मरे करप्शन. कितें करप्शन केलें मरे तुमी? हा, आनी आतां आमी परत करप्शन करपा खातीर लोकांक मोडी जाय तुमकां? तुमी बाकी कडेन खातें खाता मरे, आरोग्या कडेन खायनाका मरे तुमी. हेल्थ मिनिस्टर CM तुमी कितें लुटला पुरो करा मरे. एटलीस्ट आरोग्य पण बरें दिया मरे. आतां आमी फाटले फावटी प्रत्येकदां सांगतात भोवमान. फाटली आमी जेन्ना कोवीड सुरू जालें तेन्ना आमी प्रत्येक मेमोरंडम दिल्लो परतो सनबर्ना वेळार एका डिसेंबरा वेळार. मातशे प्रयत्न करात तुमी मातशें बॅन करा म्हण, कितें तरी कंट्रोल करात, कोवीड गायडलायन स्ट्रॉंग करात, स्ट्रिक्ट करात. कांय आयकलना आमगेले. आमकां असो चिल्लर केलो तरी आमी आयकलना. पयर आमच्या लोकांनी आमकां परत रिक्वेस्ट केलें कितें चल्लें काय म्हण. आमी बी हेल्पलेस, आमी पावर ना, विदाउट पावर कित्याक तेम करता लोकशाहीचे डेमोक्रेसी आसते, कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें. थंय पसून आमकां मारतात, भितर उडयतात. पण आमी झगडपाक सोडना. आतां आमी परत एकदां रिक्वेस्ट करपाक सोदतात सरकारा कडेन. पळयात मातशी हेतूंतल्या भ्रमांतल्यान सकयल देवात, सकयल ग्रावंड लेवलाचेर येयात. लोक कशे संकटां आसता पळयात. लोकांनी लोक पॉझिटिव्ह रेट्स कशी वाडपाक लागल्या ती पळया. लोकांनी डेथ रेट्स कशी वाडपाक भुरगीं मेले. कित्याक काकूट दिसना आमकां? काकूट हेंचे आमदार अजून हेंचे मंत्र्यालो कोण मेलना, आमदारालो कोण मेलना, ह्या ऑफिसर आसा तेंगे कोण मेलना. तेंगे जेन्ना मेळटलो तेन्ना कळटलें दूख कितें हें की चुडचूड कितें तो तेजे बेल तांकां कळपाना. आनी आतां आमी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता. आमी सांगून थकले. आनी आतां समज तर तुमी ते कोवीड कंट्रोल करपा खातीर गायडलायन स्ट्रॉंग करना, स्ट्रिक्ट करना जाल्यार आमी कितें करता तें करतले. तुमी कितें विचारपाक विचारात. ना हांवें तुका तेंच सांगलें की हे जे निर्बंध आसा इलेक्शन कमिशनाचे जावं कोविडाचे प्रोटोकॉल जावं हे फक्त काँग्रेसवाल्यांकूच हे लागू जाता. बाकीचे इतर पक्षांचे आतां लिडर प्रचार करता. हांवें नांवां घेवन सांगली. सदानंद शेट तनावडे काल पेडण्या 150-200 लोकांक घेवन मिटींग करता. रोहन खंवटे परवरी काल प्रचाराक सुरवात करतात 150-200 लोकांक घेवन. सो थंय कांयच प्रोटोकॉल लागना. आणि मायकल लोबोक जर कुमारजो काल आडयला तो प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करता आसतना आडयला. आणि शेवटी ऑफिसराक ते सांगचे पडलें कित्याक तो उत्तर नाशिल्लें तेजे कडेन उलोवपाक. कित्याक कोणे तरी ताका वयल्यान फोन केलो थंय वचून आडय म्हणून ताणें आडयलें. पूण आडयतकीर कितें करपाचें हेजें ऑफिसराकूय खबर नाशिल्ली. सो शेवटी ताका सांगलें भायर प्रेस घेवं नाका, भितर ऑफिसांतून घे म्हणपाक लागलो. आनी ऑफिसांत दारार रावन प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केलें. कांयच करपाक शकले ना ऑफिसर. सो हे निर्बंध जे आसा हे फक्त काँग्रेसवाल्यांक लागू जाता. BJPक हे निर्बंध लागू जायना. हेजे वयल्यान स्पश्ट जाता.
आमचेर यो म्हण ताका आतांच सांग ताका आमचेर यो म्हण सगळं करता आमगेलो ताका जेवपा रावपा आमी करतात ताका आपय आमचे बरोबर आमी व्हरतात ताका ड्रायव्हर व्हरतात रस्त्यांची परिस्थिती कितें आशिल्ली हे कोणेच सर्टिफिकेटीची सरकारांतल्या मंत्र्याक दिवपाची गरज ना. प्रत्येक मनीस प्रत्येक गोंयकार रस्त्या वयल्यानूच भोंवता विमानांनी आनी हवेंतल्यान कोण वचना. सो जो मनीस रस्त्या वयल्यान वता ते रस्त्याच्यो कश्यो चाळणी जाल्ल्यो हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आनी आज जर मावेन गुदीन जर सर्टिफिकेट दिता आसत जाल्यार आमी एक ती म्हण आसा की कितें कसले तरी डांबराचो वास येवपाक लागले समजुपाचें म्हणून इलेक्शन लागीं आयना ती म्हण हांगा लागू जाता. इलेक्शन तोंडार दवरून आतां तेंच्यांनी ते रस्ते जर केला आसत ते केले आसत इलेक्शन तोंडार पूण इतके वर्सां 5 वर्सां गोंयकारांक कितें फेस करचें पडलां हे प्रत्येक गोंयकार जाता. खाली जाल्या पोस्ट पळय आता विषय असो आसा की जेन्ना हांवें परत हांव रिपीट करता आता नोकर भरतीची जीएमसीन जाल्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान जाल्या हे खंयच्या पोस्टा खातीर जाल्या ती पयली पळयात. MTS जावं LDC क्लॅरिकल कित्याक ना आता जे डॉक्टर पास आउट जाता तांकां बॉन्ड सायन करून तांकां दवरता एग्रीमेंट आसता बॉन्ड सायन करून तांकां दवरल्या सगळ्यांक. हांव म्हणटा जे रिटायर्ड कितकेशे डॉक्टर्स आसा आमी RTI घातला आमकां सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें आतां कितकेशे रिटायर्ड जाता ज्यो वेकन्सी थंय आयिल्ल्यो आसा थंय ते कित्याक तुमी फील केले ना पळय म्हळ्यार तुमी फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आनी ते दोळ्या मुखार दवरून तुमी जाय तेच आपल्या मतदारसंघातलेच 90% लोकांक हाडून हांगा भरल्या. फाल्यां सिच्युएशन समज हाता भायर वता ते कंट्रोल करपाक दोतोरूच जाय न्ही. सो दोतोरूच जर जीएमसीन ना आनी आसा त्या दोतोराचेर जर तुमी सगळो लोड घालता जाल्यार मागीर सिच्युएशन कशें कंट्रोल जातलें. आनी आमी हे सिच्युएशन फेस केल्लें आसा लास्ट टायम जीएमसीन बेड नाशिल्ल्यो आनी आतां आमी पळयता 200 भितरले 25 दोतोर पॉझिटिव्ह जाल्या 25 वयर. हे दोतोर सगळ्याच होम आयसोलेशनान आसा. कोण काम करतलो थंय फाल्यां दोतोर नाका परत पण कोविड टायमा उलयता जनरल टायम आतांचो वचून पळयात बेड मेळटा पळयात तुमी वचून GMC विजीट करात खंयच्या वॉर्डान वचात पेशंट खंय दिला ते पळयात आनी तांकां डॉक्टर कितले ट्रीट करता ते पळयात. आमकां कितले फोन येतात डॉक्टर येना डॉक्टर येना डॉक्टर येना. दुसरे लास्ट टायम आनी एक मुद्दम नमूद करता लास्ट टायम तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले की लोक तपासपाक उशीर करता. जे कोणी जर सिम्पटम्स आसत ते घेवन रावतात आनी टेस्टिंग करना. पूण प्रत्यक्षान गजाल अशी आशिल्ली की टेस्टिंगाक गेल्यार पसून 5-5 दीस रिपोर्ट येना आशिल्लो हे तुमकांय खबर आसा. आज तीच परिस्थिती आसा. आज जर आज टेस्टिंगाक वचत जाल्यार तिसरे दिसा बी रिपोर्ट येता. तो पर्यंत तो मनीस ते सिम्पटम्स घेवन सगळ्या भोंवता आनी थंय तो स्प्रेड करता. सो म्हाजी ती एक मागणी आसा की गव्हर्मेंटान हे RT-PCR जे रिपोर्ट्स आसा ताबडतोब आज टेस्टिंग केल्यार फाल्यां पर्यंत ते रिपोर्ट दिवचे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.